आदलो केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली संवसाराक अंतरलो. भाजपाच्या ह्या फुडाऱ्याक देशभरांतल्यान ओपली आर्गां. हरियाणा आनी उत्तराखंड सरकारान जाहीर केलो दुखवटो. सीडीसी प्रमाणपत्रा खातीर फटीची कागदपत्रां दिल्ल्यान गोंयचे सिमेंट सांपडले संकटांत. शिपिंग डीजीक मेळपाचो सिमेंट संघटनेन घेतलो निर्णय. साळ न्हंयच्या तोंडावेल्या रेवेच्या दोंगराची नुस्तेकारांक आडखळ. मजत करपाची नुस्तेमार मंत्र्याची तयारी. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो गोपाळकालो. दहीहंडी सर्तीचें केल्लें आयोजन. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. भाजपाचो वरिष्ठ फुडारी आनी आदलो केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली शेनवारा सकाळी संवसाराक अंतरलो. 9 ऑगस्ट सावन तो दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांत आशिल्लो. थंयच 66 वर्सां पिरायेचेर ताणें निमणो श्वास घेतलो. ताचे कुडीचेर आयतारा दनपारां दिल्ली निमणे संस्कार जातले. फाटलीं कांय वर्सां अरुण जेटली कितल्याशाच दुयेंसांनी पिडेस्त आशिल्लो. ताकाच लागून ह्या वर्सा जाल्ले लोकसभा वेंचणुके उपरांत नरेंद्र मोदी सरकारांत मंत्री जावपाक ताणें न्हयकार दिल्लो. हे पुराय सप्तक तो ऑक्सिजनाचेर आशिल्लो. ताच्या मरणाक लागून हरियाणा सरकारान 2 दीस जाल्यार उत्तराखंड सरकारान 1 दीस दुखवटो जाहीर केला. तशेंच टीम इंडियान वेस्ट इंडिजा आड जावपी टेस्ट क्रिकेट मॅची वेळार दुखवटो म्हूण काळी फिता बांदपाचें थारायलां. जेटली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाचोय उपाध्यक्ष आशिल्लो. विद्यार्थी दशेंत आसतनाच जेटली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचो दिल्ली विद्यापीठाचो फुडारी आशिल्लो. आणीबाणी वेळार तो 19 म्हयने बंद खणीत आशिल्लो. उपरांत ताणें वकिली सुरू केली आनी सर्वोच्च न्यायालयाचो तो वरिश्ठ वकील जालो. 1999 वर्सा राज्यसभेचो खासदार म्हूण वेंचून येतकीर अटल बिहारी वाजपेयी सरकारांत तो म्हायती आनी प्रसारण आनी कायदो मंत्री आशिल्लो. उपरांत मोदी सरकारांत परत म्हायती आनी प्रसारण, अर्थ आनी मनोहर पर्रीकारान राजिनामो दितकीर संरक्षण मंत्री म्हणून ताणें काम केल्लें. भारतभरांतल्या सगळ्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी ताच्या घरच्यांक मेळून तशेंच ट्विटराचेर आर्गां ओंपलीं. तातूंत राजकी फुडाऱ्यां भायर फिल्म स्टार आनी क्रिकेटरांचोय आस्पाव आसा. हालींच्या तेंपार संवसाराक अंतरिल्लो जेटली हो भाजपाचो 5वो फुडारी. हाचे आदीं भाजपाचे अटल बिहारी वाजपेयी, मनोहर पर्रीकार, अनंत कुमार आनी सुषमा स्वराज अशे 4 फुडारी हो संवसार सोडून गेले. तांकां आर्गां ओंपतल्यां मदीं आस्पाव आसा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपाचो वरिष्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणी, काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी आनी पश्चिम बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी. गोंयचो भाजपा फुडारी विनय तेंडुलकरानय जेटलीक आर्गां ओंपलीं. 1994 नंतर ते सदांच गोंयांत पक्षाच्या कामाक किंवा प्रचाराक येताले आनी विंगड भागांनी मिटिंग्स घेवप, इंडोर बैठक करप आनी ह्या पार्टीचें ते काम करी. सदांच ते गोंयचे केन्ना आमी मेळटकर गोंयचे बद्दल किंवा मनोहरबाई पर्रीकारा बद्दल ह्या बद्दल ते चवकशी करताले. आनी अशी एक गोंयाचेर प्रेम करपी आनी गोंयाक मार्गदर्शन करपी आज व्यक्ती आमच्या मदीं ना. अशे एक 2-3 नेते आमचे 70 भितरले, मागीर मनोहर पर्रीकार आसूं, अनंत कुमार आसूं, सुषमा स्वराज आसूं किंवा अरुण जेटली हे आमच्या मदीं ना. ताका लागून पार्टीचें खूब नम भरून येणारें नुकसाण जाल्लें आसा. गोवा 365 ब्युरो, पणजी. नोकऱ्यो दिवपी एजंटांच्या धमक्यांक बळी पडूं नाकात. गोवन सिमेंट संघटनेन गोंयच्या सिमेनाक आवाहन केलां. तांकां आनी एक संद दिवची हे खातीर तांणी शिपिंगाच्या डीजी कडेन वचपाचें थारायलां. भारतीय सीडीसी खातीर फटीची कागदपत्रां सादर केल्ल्या सिमनांक शिपिंगाच्या डायरेक्टर जनरलान नोटीसी जारी केल्ल्यो. क्रूज बोटी आनी कार्गो बोटींचेर काम करप्यांक भारतीय सीडीसी सक्तीची केल्ली. भारतीय सीडीसी खातीर अर्ज करप्यांक 10वी पास ही अट घातिल्ली. देखून 10वी पास नाशिल्ल्या कितल्याशाच सिमनांक अर्ज करपाक मेळनाशिल्ले. नोकऱ्यो दिवपी एजंटांनी सिमनांक फटीची कागदपत्रां करून दिल्ली. सीडीसी खातीर अर्ज केल्ल्या सिमनांची कागदपत्रां तपासतना ही गजाल शिपिंगाच्या डीजीच्या लक्षात आयिल्ली. उपरांत डीजीन कारवाय करून फटीची कागदपत्रां सादर करप्यांचेर 5 वर्सांची बंदी घातिल्ली. So I appeal through your medium that all these people who have done fake certificates, the agent who have given them fake courses and now they are in trouble, please don't be afraid. Come to us, get your money back because they cannot do anything. No agent,
or sub-agent or whoever have offices, they cannot do anything. So my appeal is for you all to come. We have only around 50 to 160 names. So more people come, don't get scared of them. I will take up the matter with the government and Director General Shipping and request them to give them a chance so that in such cases in the future nothing will happen. So I really appeal to all, go on seafarers. Please don't get scared of these agents. Don't get scared. Come forward, file a complaint with us or to the police, and we will make sure that your case will be resolved. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. मनीस उपचार आणि मनीस वर्तवणूक संस्थेंतल्यान पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पुराय केल्ल्या विद्यार्थ्यांक सेवेत कायम करचे काँग्रेस आमदार एलेक्स रेजिनाल्डान मागणी केल्या. IPHBन 8 विद्यार्थी कामाक आसात. तातूंतल्या ज्युनियर रेजिडेन्स दोतोर म्हूण कामाक घेतिल्ल्या 3 विद्यार्थ्यांक पगार सोडूनच दियात, हेर सुविधाय मेळनात. IPHBच्या अवतिकायेचेरूय रेजिनाल्डान बोट दवरला. IPHBत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पुराय करून हॉस्पिटलांत ज्युनियर रेसिडेंट डॉक्टर म्हणून काम करपी विद्यार्थ्यांक पगार आणि हेर सुविधा मेळटात अशें रेजिनाल्ड म्हणटा. हालींच ज्युनियर रेसिडेंट दोतोरांच्या 3 जाग्यां खातीर 3 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्ले. उपरांत मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियान MD जागे वाडयल्ले. IPHB is a center of excellence, already institute that is recognized under central pool that there is a IPHB. आता गेल्या त्या वर्साक सीट इन्क्रीज केली, MCAन अप्रुवल दिली, सीट इन्क्रीज केली, 8 सीट केली. 8 सीट करता आसतना गेल्या त्या वर्साक तांकां प्रॉब्लेम जावं ना. गेल्या त्या वर्सा जी सीटां जी भुरगीं येयल्ली तांकां जे कोण पोस्ट पयलीं गेल्ले वेकंट आसले ज्युनियर रेजिडेंट आसले तांकां एकोमोडेट जाले. So last year there was no problem, but now this year 8 students have come. 4 म्हयने जाले ऑलरेडी स्टार्ट जाला. आतां 4 म्हयने स्टार्ट जाला पूण तांकां रेग्युलरायज दिल ना, सॅलरी दिल ना, कांय दिल ना. जेन्ना एक पेशंट आतां थिंगा पॅथेटीक कंडिशन उदो येता, लीक जाता, सकयल पडटा आसतना एक पेशंट तो बाब मेंटली मातशें ताका मातशें ट्रिटमेंट जायो, तो पडटा आसतना ताका इंजरी जाता. इंजरी जाली काय ना तेगे आख्खी हिस्ट्री तेगेली सगळी बरोवपा पडटा, बिकॉज अंडर द रूल्स इट इज नॉट इजी तुगेले IPHB पेशंटाक इट्स नॉट सो सिंपल टू हॅव तेगे हिस्ट्री तेगे सगळें बरोवपा पडटा. तो बट स्ट्रेस आउट जाता. आतां कोण स्ट्रेस आउट जाता? PG स्टुडंट हू कम्स एज अ ज्युनियर रेजिडेंट. ताका एकोदां सॅलरी ना, एकोदां ताका तेगे हॉस्टेल फॅसिलिटीज सारके नाय. हॉस्टेल फॅसिलिटीज सारके ना म्हणजे तांकां उदोवप पासून सारकें ना. कॅन्टीन 8 वरांची बंद जाता, त्या भायर 24/7 ड्युटी आसताय. मेंटल पेशंट म्हणल्यार काय ना 24 hours तेंगे ड्युटी आसता. आतां ड्युटी आसता आसतना इट इज व्हेरी क्लियर तांकां एक रिक्रिएशनल टायम जायो, कितें जाय, एक च्या मारपा जाय. कॅन्टीन इज पॅथेटीक. कॅन्टीन म्हाका सगळें जेवणाक कितें पासून मेळ्ळें तांकां दोतोरांक, जो लेवल कितें मेळ्ळें. आतां ऑल दीज आर इश्यूज वीच आर हॅविंग अ इनवर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शनली तांचेर इफेक्ट ऑन द पेशंट्स बट सफर जाताय. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. न्हंयांच्या तोंडार तयार जावपी रेवेचे दोंगर नुस्तेमारी ट्रॉलरां खातीर धोकादायक थारपाक लागल्यात. साळ न्हंयेच्या तोंडार तयार जाल्ले हे रेवेचे दोंगर काडून उडयतलो अशें आश्वासन नुस्तेमार मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिक्सान दिलें. न्हंयच्या तोंडार संरक्षण वणद बांदपाचो प्रस्ताव अजूनय तसोच आसा. ह्या प्रस्तावा आड एक NGO राष्ट्रीय हरीत लवादात गेला. तांकां सतावपी प्रस्न घेवन नुस्तेकारांनी राष्ट्रीय हरीत लवादा कडेन तांची बाजू मांडची अशी सुचोवणी नुस्तेमार मंत्र्यान तांकां केली. साळ न्हंयेच्या तोंडार तयार जावपी रेवेच्या दोंगरांचेर कायमची उपाय येवजण करची ही मागणी घेवन नुस्तेकारांनी शेनवारा नुस्तेमार मंत्र्याची भेट घेतली. तांकां सतावपी प्रस्न पयस करपा खातीर तांणी मंत्र्याक निवेदन दिलें. ह्या विशयात लक्ष घालपाचें उतर मंत्र्यान नुस्तेकारांक दिलें. सँडबार पडून तांकां नॅविगेट करपाक मेळना. डे टू डे तेंचें नॅविगेशन इज व्हेरी डिफिकल्ट, पर्टिक्युलरली टू दी बीग ट्रॉलर्स, कित्याक ते भितर सरून दे कम टू कुटबणान जेटी. सो सरकारान हेजेर ऑलरेडी डिसिजन घेयलो आहा. आमचे चीफ मिनिस्टरूय अवेर आसा. सो कालच चीफ मिनिस्टरान ती फायल क्लियर केल्या टू टेक अप टेम्पररी मेजर्स. इट मे कॉस्ट अराउंड 2 crores, बट ताका कॅबिनेट डिसिजन जाय जाता. कित्याक वी हॅव टू इनवोक फिनान्शियल रूल 84 फॉर अर्जन्सी इम्प्लिमेंटेशन ऑफ अर्जंट वर्क विथ दॅट फंड्स. सो म्हाका विश्वास आसा ह्या 2 दिसां भितर तें डिसिजन जालें जाल्यार हे विकांक देखून ऑर नेक्स्ट विकांक देखून तुमचें काम सुरू जातलें. जे तोंडार पळय एडवर्स कितें सिट्युएशन क्रिएट जाला, जी वसाड म्हणटा आमी, जो सँडबाराक लागून जी वसाड जाता, सो ते मेजर प्रॉब्लम आसा. आमी हाजे पयलीं म्हाका दिसता जवळ जवळ 25-30 वर्सां फाटीं सरकारा कडेन डिमांड आसला की थंय एक ट्रेनींग बॉल पर्मनंट सोल्युशन आमकां काडपाचें दिवपाचें म्हणून.
जाल्यार हें प्रोसेसान आसलें फाटले फावटी चालू केल्लें तेंच्यांनी जाल्यार सडनली एक NGOन कितें तरी केस घातली आनी NGTन गेला आनी तें पेंडींग आशिल्लें. तेन्ना आमी मिनिस्टरांक मेळ्ळे, तेंच्यांनी आमकां सांगलें की फाटली 1 वर्स जालें ही केस फक्त NGTन आसा पण ते आजुनूय ताजे फुडें कांयच जावना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. करंजाळी दर्यावेळेर शेनवारा नुस्त्यांचो हुंवार आयलो. नुस्तेकारांच्या जाळ्यात मोठ्या प्रमाणात रापणेचें नुस्तें मेळ्ळें. हातूंत करमटूच नाशिल्लें जाल्यार कळवेचे इसवण, बांगडे आनी पापलेटाय आशिल्लीं. पळयात ही खिणचित्रां. हे नुस्तें आमकां चडशें आमकां रापणीक पडना. हे बाबत गरोवंक पावता. हें गरोवन हेका म्हणटा बोबो, हो चुकोन आमकां केन्ना इंडियेक येता. चडशें हडपांनीच आसता. हय. आनी इंडियेक केन्नाय चुकोन हेजें हडपांतलें नुस्तें केन्नाय चुकोन हिंगा येता रापणीक. आयज नुस्तें खूब पडना. सद्याक आतां GST लागल्या म्हणून आतां ते एजंट घेवंक सोदिना आमचो माल. आतां इतलें आमी हाडला मरे आमकां आतां सद्याक हें व्हरोंक जाय, नाजाल्यार आख्खे दर्याक घाण जातली. आमी कितें करतले, आमच्यान कांय करूंक जायना. मेन म्हणटा तें आमकां हें जर येलेलें जाल्यार आमी आख्खें क्लीन करूंक शकतले. सद्याक आतां आमी सद्याक एकल्या एजंटाक सांगलां मातशें 1-2-3 ट्रक हाड म्हणून. तरी आमी ट्राय करता आमी भरपाक. जाता तितलें आमकां भरतले आनी मागीर ना जाल्यार आमी आतां दर्याक सोडटले. आमच्यान कांय करूंक जायना न्ही. रिपोर्टर समीप नार्वेकर फ्रॉम करंजाले. आके बायशाचो आदलो सरपंच सिद्धेश भगतान युवा गोवा ही नवी संघटना उक्ती केल्या. लोकांचे प्रस्न घेवन फुडें वचपा खातीर ही संघटना काम करतली अशें सिद्धेश भगतान सांगलें. देशान हालींच सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्लो. गोंयच्या लोकांक सतावपी प्रस्न फुडें घेवन वचपा बराबरच गरज पडल्यार लोकांच्या हिताड येवपी सरकारी धोरणाकय विरोध करतले अशेंय ताणें सांगलें. खंय तरी युथा मदीं डिविजन जाता जाल्यार पक्षा खातीर जाता. हो अमक्या पक्षाचो कार्यकर्ता, तो दुसऱ्या पक्षाचो कार्यकर्ता आनी ते दोगूय जाण एक भायर आसतना एक आसता, पूण जेन्ना पक्षाचें राजकारण येता तेन्ना ते एकमेका कडेन कोत्र जाता आनी तेंची हें युनिटी खंय तरी मोडटा. लोकांक सर्व करपाचो, जेन्ना जेन्ना गरज पडटा लोकांक आमचो तेंको दिवपाचो तेन्ना आमी रस्त्यार देंवतले लोकांक हेल्प करपाक. सरकाराक जेन्ना आमची गरज पडटली तेन्ना सरकाराकय हेल्प करपाक आमी मुखार सरतले. जेन्ना ओपोजिशन तांकां आमची गरज पडटली तांकांय आमी हेल्प करपाक मुखार सरतले. बेजिकली गोंयच्या हिता खातीर किंवा गोंयच्या युवा खातीर केन्ना केन्ना गरज पडटली बरें काम करपाचें तेन्ना आमी मुखार सरतले. ह्या संघटनेन सेंट्रल लिडरशीप ना. आपापल्या गांवान आपूण काम करात. तुमकां जेन्ना आमचो एसिस्टन्स लागतले आमच्या ग्रुपाचे आमी तांकां हेल्प करपाक वतले. अशें जाता की एकूच फोटो लायता बॅनराचेर आनी तो लायट बरोबर लायिल्ले भशेन लायटी खांब्यार हेज्या खांब्यार म्हणल्यार तो एक कार्टुनाचो एक हें आसता खबर आसा, कार्टून नेटवर्काचो तसो एक कॅरेक्टर लायता तो म्हणल्यार टॉम एंड जेरीचे भशेन बी आनी तो व्हायरल करीत वतात. तें खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा. आपले थॉट्स आपल्यान सारके मुद्दे घालून मांडपाची गरज आसा. ती जावं स्टेट पार्टी जावं ती जावं नॅशनल पार्टी जावं सगळ्या पार्टी बॅनराचेर टॉम एंड जेरी आसताच. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. तैलचित्रकार तशेंच शिल्पकार संजय हरमलकाराच्या 60व्या जल्मदिसा निमतान ॲपल प्रॉडक्शनान 27 तारखेर खाशेल्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजाचो अध्यक्ष संजय हरमलकारान कार्यावळी विशीं अदीक म्हायती दिली. आपणे काडिल्ल्या 2000 चित्रांमदल्या 70 चित्रांचे प्रदर्शन IMBच्या सभाघरांत आसतले अशें इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजाचो अध्यक्ष संजय हरमलकारान सांगलें. 27 तारखेर सांजे 4 वरांचेर कार्यावळीचें उक्तावण जातलें. तेच बरोबर व्यक्तिरंग ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन ह्या वेळार जातलें अशें ताणें सांगलें. संगीतकार, नाटककार, स्वातंत्र्य सैनिक, समाजसेवक, विविध क्षेत्रामध्ये वावरणारे आणि ज्यांचं योगदान मोठं योगदान गोव्यासाठी आहे अशांची मी व्यक्तिचित्रणं करीत आलेलो आहे. आणि तीसुद्धा काही लोकांची मी प्रत्यक्ष त्यांना समोर बसवून चित्र केलेली आहेत. आणि यावी चित्र ह्या निमित्ताने माझे मित्र एक अमोल नावेलकर आहेत, जीवन केरकर आहेत, हे पुढे आले आणि मला म्हणायला लागले की तुझा हा वाढदिवस आहे 27 ऑगस्टला, त्याच दिवशी आम्ही पुस्तकाचं एक पुस्तक छापूया
आणि त्याचं प्रकाशन त्या दिवशी करूया. झाल्यात मी 2000च्या वर आजपर्यंत चित्र केलेली आहेत. त्याच्यातील मी ठराविक अशी 71 चित्र निवडून त्यांना दिली आहेत आणि ते आता एक पुस्तक येत आहे माझं, कॉफी टेबल बुक म्हणून येतो आहे तो, आणि त्याचं नाव आम्ही व्यक्तिरंग ठेवलेलं आहे. त्या पुस्तकाचं प्रकाशन पण त्या दिवशी माझे गुरु दत्ता नावेलकर, गोवा कॉलेज ऑफ आर्टचे प्रिन्सिपल महेश वेंगुर्लेकर आणि डॉक्टर सोमनाथ कोमरपंत हे त्या पुस्तकावर चर्चा करणार आहेत. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सांताक्रूज चर्चीत कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. चर्चीच्या फादरान पारंपारीक पद्धतीन भाताची कणसां कापून ती चर्चीन व्हेली. उपरांत शेकड्यांनी लोकांचे हाजेरीत कणसाचे फेस्त मनयले. आमची सगळी पवित्र सभा खुशाल, आमची सगळी भाव भयणां खुशाल, कित्याक आयज आमी नव्या कणसाचेर, दुसऱ्या उतरांनी आमी नव्या फोडाचेर देवाचो आशिर्वाद मागला. देवान हें ताच्या उदारपणान ह्या वर्साक आमकां फावो केला. देखून आमी हे परबे सुमयार देवाक दिन वाचता, देवाक आर्गां दिता, कित्याक हेच देवाच्या उद्दारपणान सगळें आमकां फावो जाता. जावं उदक, जावं ही सृश्टी, जावं ही बरी फळां ताणें आमकां फावो केल्या. हाचे पासत देवाक आमी दिन वाचता. जी सृश्टी, जी शेतां माटां आमकां देवान दिल्ल्या ती सदांच सांबाळूंक आनी फुडले पिळगेक दिवंक होच म्हजो हांव जावन आसा. बरोबर आमी सगळ्यांनी शेतांचो बरो फायदो काडून शेतां रोवंक. कृष्ण जन्माष्टमीच्या दुसऱ्या दिसा जावपी दहीहंडी उत्सव सबंद गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो. गोपाळ कालो म्हटलो की उंचायेर हुमकळावन दवरिल्ल्यो मातयेच्यो हाणयो दिसून येतात आनी त्यो फोडपा खातीर सर्ती आसतात. ह्यो सर्ती राजधानी पणजे सयत गोंयच्या हेर बाकीच्या वाठारांनी आयोजीत करतात. हे श्रीकृष्ण मंदिर आहे. या श्रीकृष्ण मंदिराचा वार्षिक उत्सव आज आम्ही हांगासर मनयतात, तो म्हणजे श्रीकृष्ण जयंती उत्सव. आणि त्या निमित्त सार्वजनिक श्री सत्यनारायण पूजा ही करपाची आज कितली म्हणजे जवळ 30-40 वर्सां हांगा ही प्रथा आसा आनी कार्यक्रम हांगासर जाता. तातूंत आज जी जाली ती आमची आतां सकाळच्यान कांय कार्यक्रम देवाची पुजा पाठ जाल्यात. सत्यनारायणाची पुजा हांगासर उत्सव जाता. 12 वरांचेर आज आमी वर्ष पद्धती प्रमाणे श्रीकृष्णाचो जन्म करतात. तो जन्माचो उत्सव साजरो केला. भजनाचे कार्यक्रम केल्यात. हे वार्षिक उत्सव आसा ते चालूच आसतात आनी आमी चालू दवरतले. नागेशी भजनी सप्ताह आज रितसर त्याची दहीहंडा करून आज समाप्ती जाल्ली आसा. 7 ते 24 तास
चलणारो हो भजनी सप्ताह आज जवळ जवळ 16 दशकां जावन गेल्ली आसा. ह्या भजनी सप्ताहात भक्तगण जे आसात, भावीक जे आसात ते हजारो संख्येन उपस्थित लावून आगळो वेगळो हो दहीहंडाचो आजचो शेवटचो भाग ताचो आस्वाद घेतिल्लो आसा. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.